नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। न्यूझीलंडातल्या हल्ल्याचो सूड घेवंक इसिस अल कायदाचो प्लान, गुप्तहेर यंत्रणाचो गोंय, मुंबय, दिल्लीक अलर्ट। गोंयचे जिल्लो पोलीस एटीएस अलर्टाचेर, इस्रायलीचे छाबाड हावजाक एक्स्ट्रा सुरक्षा। मंगळारा गोंयभर पर्रीकाराच्या अस्थि विसर्जनाच्यो कार्यावळी। काणकोण, पेडणे सोडल्यार सगळे तालुक्यांतल्या 6 मुखेल न्हंयांनी अस्थि विसर्जन। ब्रेस्तारा श्रद्धांजलीक राजनाथ सिंग गोंयांत। मगो बीजेपींत विलीन करूंक विरोध केलो म्हूण तेन्ना सावन कारस्थाना। काडलो तरी पक्षाचें काम करतलो, मगो सोडचो ना। लवू मामलेदार हेड ऑन, मगोचो फंड ढवळीकार ट्रस्टाक वता म्हणून दुबाव। गोंयांत कांय वाठारांनी नेटान वारें जगलां, पावस मारपाची शक्यताय। हवामान खातें पणजे वेधशाळेचो अदमास, दीसभर दमळ, सांजे 70त वारें मारून पावस। कला अकादमीतलो विधी अधिकृत न्ही, सत्यनारायणन पुजेक लागून भटान सांगले म्हूण बारीकसो होम। शुद्धीकरण शांत न्ही, मंत्र्याचें स्पश्टीकरण। गोविंद म्हणटा इशू सोंपलो, चवकशी आनीक ना। आणि जीएफए फर्स्ट डिव्हिजनाक जिनो फार्मास्युटिकल्साची अंदूय स्पॉन्सरशीप। उदेंते फुटबॉलरांक मुखार हाडपाचे यत्न, म्हणटा साळगांवकार। गोंयांत आतंकवादी हल्ल्याची शक्यताय केंद्रीय गुप्तहेर यंत्रणांनी उक्तायल्या। गोंय, दिल्ली, मुंबय पुलिसांक अलर्ट दिला। न्यूझीलंडातल्या हल्ल्याचो सूड घेवंक इसिस अल कायदा भारतांत हल्ले करपाची शक्यताय। गोंय टुरिस्ट स्टेट आशिल्ल्यान इस्रायलीचे हणजूण, मोर्जे, काणकोणच्या छाबाड हावजांनी एक्स्ट्रा सुरक्षा। गोंयचे जिल्लो पोलीस आनी एटीएस अलर्टाचेर आसात। इंटेलिजन्स इनपुटाचेर आयजीपी प्रुडंटा कडेन उलयलो। इस्लामिक स्टेट ह्या आतंकवादी संघटनेच्या म्हणयाऱ्यांचे ऑडिओ मेसेज केंद्रीय गुप्तहेर यंत्रणांनी टॅप केल्यात। न्यूझीलंडातल्या मशिदींनी जाल्ल्या हल्ल्याचो सूड घेवंक भारतात हल्लो करपाचो तांचो प्लान। गुप्तहेर यंत्रणांनी गोंयाबरोबर दिल्ली आनी मुंबय पुलिसांकूय सादूर रावंक सांगल्यात। इस्लामिक स्टेट अल कायदा आनी संबंधीत आतंकवादी न्यूझीलंडातल्या ख्रिस्ट चर्चात जाल्ल्या हल्ल्याचो सूड घेवपाचो प्लान करतात। सुरो घेवन एकोडो उल्फ अटॅक वा हेवी व्हेकल घेवन छाबाड हावज वा तसल्या संवेदनशील सुवातींनी हल्लो करपाची शक्यताय गुप्तहेर एजन्सींनी उक्तायल्या। हाचेर प्रुडंटान आयजीपी जसपाल सिंगाक गाठलो। गुप्तहेर एजन्सींनी इनपुटा प्रमाण गोंयांत जिल्लो पोलीस आनी एटीएसाक अलर्ट दिला। इस्रायलींचे छाबाड हावजाची सेक्युरिटी वाडयल्या। पुलीस म्हणटात सध्या गोंयांत फक्त 2 इस्रायली लॉंग टर्म विजाचेर आसात। हणजूण आनी मोर्जेची छाबाड हावजां सध्या बंद आसात आनी काणकोणचे छाबाड हावज चल्ला थंय सुरक्षा वाडयल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रमाण मनोहर पर्रीकाराचे अस्थीचें गोंयचे न्हंयांनी विसर्जन। सोमारा बीजेपीन पणजे सावन सगळे अस्थी कलश तालुक्यांतल्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांक वाटले। काणकोण, पेडणे सोडल्यार उरिल्ल्या सगळे तालुक्यांनी अस्थी विसर्जनाच्यो कार्यावळी मंगळारा जातल्यो। ब्रेस्तारा कला अकादमींतले श्रद्धांजलीक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आसतलो। आज ताका 9 दीस जाता। त्या निमित्त कार्यालयाच्या सकयल श्रद्धांजली दिवपाचो कार्यक्रम आनी त्याच बरोबर फाल्यां आज ते 40 कलशाचें वितरण जातलें। प्रत्येक मतदारसंघान हो कलश आज वतलो आनी फाल्यां प्रत्येक मतदारसंघान सगळ्याक पूर्ण तेजी फेरी जातली आनी थंयच्या गांवच्या जी गांवां न्हंय आसतली किंवा जेंकां जुवारी नदी आसूं किंवा मांडवी न्हंय लागता अशी आनी बाकीची नदी आसा थंय त्या कलशाचें विसर्जन जातलें। फाल्यां 9 ते 5, 5:30 पर्यंत हो कार्यक्रम सगळो सोंपतलो। 40 मतदारसंघांनी फाल्यां एकूच मतदारसंघ फाल्यां वचपा जाता तेका पेडणे आनी काणकोण थंय शिगम्याचें हें आशिल्लें कारण दिसभर
फाल्यांच्या जाग्याचेर तो 27 तारखेर जातलो. बाकी कडेन 38 मतदारसंघात फाल्यां जातलो. अशे कार्यक्रम आसा. सुदिनाक बीजेपीन मुख्यमंत्री केल्यार मगो बीजेपींत विलीन करपाचो प्लान आशिल्लो. ताका विरोध केलो तेन्ना सावन धुसफूस सुरू जाली. मात पक्षांतल्यान काडलो तरी पक्षाचें काम करीत रावतलो. मगोचो आदलो आमदार आनी 6 वर्सां खातीर पक्षांतल्यान काडिल्लो लवू मामलेदार हेड-ऑन उलयला. पक्षाचो फंड खंय ढवळीकार ट्रस्टांत वता. टाकयो वाडटात खंय ढवळीकार ट्रस्टाच्या नांवान, मगोच्या नांवान न्ही. ताचेर खंय लवून RTI घाल्या. दुसऱ्या पक्षांक वचची ना. दुसऱ्या पक्षांक वच. हांगा भितर सरला म्हणून आतां हांगा रावपाचो. आतां काडलो न्ही बरें सुशेगाद बसतलो 6 वर्सां. घडामोडी करीत रावतलो कितें तरी. RTI आसा आनी कितें आसा तें करतलो. म्हणजे काम भरपूर आसा. पक्ष सोंपोवपा पळय सोदता. मर्जर तुमी करपाक तयारी नाशिल्ली तुमची सांगतो. दोगूय जाणांनी म्हाका सांगलें आमी पूण पार्टी मर्ज करता म्हणून आपल्याक सेम करतकीर. तूं सांगता म्हाका मर्ज करपाक हांवें दिवपाचो. आमी उरले खंय मागीर बहुजन समाज उरले खंय. भायल्यान लोक सांगता अरे पार्टीक आमी इतले पयशे दिले मरे, इतले पयशे दिल्या. पार्टीक दिले म्हणजे थ्रू लिडर दिल्या. पूण ते खंय पावता तें कळना. म्हणून हांवें RTI एप्लिकेशन घातलें. ते खंय पावता आनी कोणा कडल्यान पावता ते मागीर डिटेल्स मेळटले. कारण शिरोडा जर तूं लोकां कडेन उलय जाल्यार लोक आजुनूय उलयता आमकां टाकयो दिल्या ढवळीकर ट्रस्टा मार्फत. म्हणजे कितें MG पक्षा मार्फत जर दिल्ल्यो जाल्यार ताका एक सँक्टिटी बरी मेळपाची. ट्रस्टा मार्फत दिवप हें पर्सनल जालें ना. असल्या पक्षान लाचार जावन रावण्यापेक्षा सुशेगाद तुवें काडलो मरे बरें जालें. आय एम हॅपी. दीपक ढवळीकरान पक्षाच्या अध्यक्षान अलायन्सा भितर आसतना शिरोडेच्यान भाजपा अगेन्स्ट इलेक्शन लडोवप आनी जेन्ना सरकार स्थापन करपाचो मुद्दो येता तेन्ना 3 मंत्रीपद दी, 3 कॉर्पोरेशन दी असली मागणी करप हें नैतिकतेक धरून आसा. पळय तो दीपक हो कसो तो सगळ्यांक खबर आसा. तो घरान सुद्दां खंय कोणाक आयकना. आपूण रावतलोच म्हणटा. कळ्ळें न्ही. सेंट्रल कमिटी अध्यक्ष तो सगळे पावर म्हाजे. आपुणूच सगळें करतलो हें तेजें. म्हणजे तो सेंट्रल कमिटीक जर मानचोच ना कांयच मानचो ना आमचो उपयोग कितें थंय. आमचो कांय ना. आपुणूच म्हणटा न्ही तो सगळे सर्वा आपुणूच करता तें फायनल. फोंडा सोडून पक्ष वाडटा खंय. हांव आनी दीपक आशिल्लो ते सुद्दां पडले. कित्याक पडले. दीपकान खूब भरपूर काम केल्लें एज मिनिस्टर म्हणून. तो कित्याक पडलो. तो पडपा जायनाशिल्लो. खंय तरी पक्षाचें हें पद्दत चुकता. पक्ष वाडोवपा नाका. एक लिमिटेड उरपा जाय. आमकां पांडुरंग मडकयकार जॉयन जावपाक सोदी. पांडुरंग मडकयकार सगळें अप्रुवल आमी सेंट्रल कमिटीन दिलें अप्रुवल जॉयन करून घेवया म्हणून. सुधीर म्हणटा ताका नाका. कारण कित्याक तेजे कडेन पयशे आसा. तो सेंट्रल कमिटीक विकत्याक घेतलो. म्हणजे तुजे 12 आमदार जावपाचो तुवें एक उडयलो हांगा. बरे लिडर आसा ते आमच्या पार्टीन येवपाक सोदता. पूण तो म्हणटा नाका ते. गोंयांत कांय वाठारांनी नेटान वारें जगलां पावस मारपाची शक्यताय. हवामान खातें आनी पणजे वेधशाळेन अदमास उक्तायला. सोमारच्या राती पुरतो हो अलर्ट. वराक 25 नॉट्सां मेरेन नेटान वारें मारपाक शकता म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. सकाळ सावन सगळ्याक दमळ पातळना. गोंयचे शिमेर खानापूर वाठारांत दनपार सावन वारें जगलां मारून मोठो पावस पडला. सांजे 70रीतय पावस आनी वारें मारलें. घेवया कमर्शियल ब्रेक. कला अकादमीत कर्मकांड जालें तें अधिकृत न्ही. कला अकादमीचो अध्यक्ष मंत्री गोविंद गावडेन स्पश्ट केलां. कला अकादमीत कितलीं वर्सांच जालीं सत्यनारायणाची पुजा जाता. भटान सांगलें म्हूण स्टाफान बारीकसो होम घाल्लो. तें शुद्धीकरण वा शांत न्ही. ताची कल्पना स्टाफान आपल्याक दिल्ली हें गोविंदच मान्य करता. ह्या प्रकरणाची आनीक चवकशी बी जावची ना. हाचे फुडें जतनाय घेवं येता म्हूण गोविंद सांगता. कला अकादमीत सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे पार्थिव दवरले म्हूण थंय शुद्धीकरण केलें म्हूण बोवाळ पडिल्लो. मंत्री गोविंद गावडेन स्टाफा मजगती हे गजालीची चवकशी करून घेतली. स्वता मंत्री सांगता ते कोतान घडला ते अशें. जो शब्द सोशल मिडियाचेर आज वापरलो तो म्हणल्यार शुद्धीकरण आणि शांती. खरें म्हणल्यार कला अकादमी
ऑफिशियली ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करूना. हो सगळो काही कर्मचारी वर्ग म्हाका सांगपाक आयलो की ब्राह्मणान म्हणिल्लें आसा की खंय तरी तुमी एक सादोसो होम घालचो, आनी हांवें तांकां म्हणिल्लें आसा की तुमकां मनान दिसता तुमी करचें. कारण ह्या कला अकादमीत गेली कित्येकशीं वर्सां सत्यनारायणाची पुजा बांदली वता. आमी मासूय करतात, मिसूय घेतात, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चालू आसतात. हाचे फुडें आनीक अशें कितें घडचें ना हाची जतनाय खंय घेवं येता. आतां प्रश्न हांगसर खंय आयलो की एक होम जर सादो जर घातलो जाल्यार आमी कोणाक खाली उडोवपा खातीर सकयल उडोवपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी केल्यो ना. पूण एक म्हजे ह्या कला अकादमीत जवळ जवळ 200 कर्मचारी काम करतात. तांच्या मनशांतीक आनी तांची भावनाची एक कदर करपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घडिल्ल्यो आसात. आनी घडी एखादे वेळ अशें घडलां, अशें केलां म्हणून कोणाक तरी एका दुखलां आसत, कारण हे कला अकादमीच्या इतिहासात पयलेच फावट घडिल्लें आसा. जाल्यार मुखार अश्यो काही गोष्टी चुको घडपाना अश्यो इतलेंच हांव आतां सांगपाक शकता. चडशे हिंदूंच्या घरा ह्यो विधी जातातूच, मात ह्या प्रकरणाचो बोवाळ जालो तसो जावंक जाय नाशिल्लो हे खंय बेठेंच निमित्त मेळ्ळें. पूण अननेसेसरी जो भाव जो केल्लो आसा, कारण म्हाका आनी एक प्रश्न विचारपाक जाय सगळ्यांक की आज प्रत्येक एटलिस्ट हिंदूच्या घरांत तरी 100तल्या 99.9% लोकांच्या घरांनी कोणूय जर तांच्या घरांतल्यान जर कवसलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो विधिवत 12वो म्हणटा तो आसा, कितें 11वो म्हणटा आसा, किंवा होम जे कितें आसा ते प्रत्येक जाण करतात, इन्क्लुडींग मी. पूण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना जो बोवाळ जो जालो तो बोवाळ खरें म्हणल्यार जावपाक जाय नाशिल्लो. आनी म्हाका दिसता खंय तरी एक कोणाक तरी निमित्त आशिल्लें आनी त्या निमित्तान हें मुखार गेल्लें आसा. इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणत ह्या प्रकरणाची आनीक फुडें चवकशी बी जावची ना, इशू सोंपलो. परत एकदा ह्या संदर्भात चौकशी कशी काय जावपाना. आणि जाणीन हे बरयलें किंवा जाणीन हो सोशल मिडियाचेर पोस्ट घातलो किंवा जे जे लोक आज एका प्रतिकार करतात तांकां म्हजो एकूच प्रश्न आसा की आज पर्यंत ह्यांच्या जिवनान किंवा ह्यांच्या घरांनी असले तांच्यांनी केन्ना काय केलें ना काय कितें, हो म्हजो तांकां प्रश्न आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. बिल्ल जुवारी नगरांत घोवान घरकान्नी गळो ओंदून मारली. जुवारी नगरांतल्यान 35 वर्सांच्या अशोक कुमाराक पुलिसांनी धरलो. तो आनी ताचे घरकान्न बिंदूचें कित्याक लागून तरी वाजलें. झगड्यांत ताणें रागसरची गळो ओंदून तिका मारली. वेर्णा पुलिसांनी ताचेर खुनाची केस केल्या. अशोकान स्वता बिर्ला आउटपोस्टार वचून गुन्यांव कबूल केलो. मेरे को मालूम नहीं था, मैं सोया है इधर जाके वो रात का अच्छा से खाना गिना खाया था, इधर था, कल दिन पर इधर था. तुमको कभी मालूम पड़ा है? मेरे को मालूम नहीं ना, पुलिस में कह के मेरे को उठाया. तुम दूसरे साइड में सोते हैं? हाँ, पुलिस को उठा के वो बच्चा के दोनों बच्चा को उधर अंदर डालो बोला, अंदर डाला है. बाद में उसका नाम क्या है ऐसा बोला है, बेटी का नाम बिंदु है, उसका पति का नाम अशोक है, ऐसा बोला था. मेरे को मालूम नहीं, मेरे का क्या पुलिस को उठाया वो रूम में. सकाळी 2:30 वरांचेर एक अशोक कुमार म्हणून एक मनीस जो वेर्ना जुवारी नगरांत रावता तो बिर्ला आउटपोस्टाचेर ताणें इन्फॉर्मेशन दिली की राती सादारण 1 ते 1:30 वरांचेर तेजे बायले कडेन केस्तांव जावन तेज्या नंतर रागाच्या भरान तेणें गळो दामून तिजो जीव घेतलो म्हणून. आनी ह्या संदर्भान आमी सकाळी 4 वरांचेर FIR रजिस्टर केला. अशोक कुमाराक सध्या ताब्यान घेवन इंटरोगेशन चालू आसा तेजी. आनी बायल तेजी 40 वर्सांची बिंदू, 2 ल्हान भुरगीं आसा तेका. आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सेक्शन्स काय रजिस्टर? मर्डर केस रजिस्टर केले 302 IPC. GFAच्या फर्स्ट डिव्हिजन लिगाक अंदूय जिनो फार्मास्युटिकल्स प्रायोजक. उदेंत्या फुटबॉलरांक चडांत चड संद मेळूंक जाय म्हणून फर्स्ट डिव्हिजन लिगाक अंदू पोरूं परस मोठो आदार दितले अशें जिनोचो कार्यकारी संचालक दोतोर साळगांवकारान जाहीर केलां. सर्तीच्या पयले दिसा 28 मार्चाक ड्यून स्पोर्ट्स क्लबा आड गोवा पुलीस आनी गोवा वेल्ला आड धेंपो स्पोर्ट्स क्लब खेळटले. Gino always, whether it is in individual brand ambassadors, whether it is in cricket, whether it is now in football, we always try to go down at a very young stage, and that is why we have been
associated with the first division league. Because this is where ultimately we can, as a group, we can try along with GFA, we can try to get talents in those remote villages and see that a lot of good footballers over the years can be groomed and given to go on football. It is definitely a matter of pride for us to be in association with GFA, and it will always be our endeavor to be in partnership with GFA. Expect better things to come from Goa Football Association, from us, and we are very happy that 3 of our unit, main company, from the Private Limited, Dessels more, and Estilo, together we have decided to sponsor this tournament. I only wish that all the captains and the coaches who are present here today, they will use this opportunity to the maximum extent possible. Now, when we see this Indian league, this ISL, we find that we don't find many grown players today, and we feel sorry when you talk about the players of Vasu Raiturkar and this likes. I do not know any of you has seen Vasu Raiturkar, I doubt. But those were the caliber the players that we had once upon a time, and it is possible for each one of you to become those type of players once again. कुंकळे शांतादुर्गा कुंकळकांनीचे सत्र्यो सोमारा मोठ्या भक्तिभावान जाल्यो. म्हाजन भाविक आनी सत्र्यो घेवन 12 गांवकार सत्र्याच्या पालखे बरोबर भोंवतात. फातर्पेच्यान पालखी कुंकळे वता. उत्सवाचे खाशेलेपण म्हणल्यार सत्र्यांक बाळी कुंकळे वाठारांतले क्रिस्तांवूय मोठ्या भक्तिभावान येतात. श्री शांतादुर्गा कुंकळकान हाचो वार्षिक क्षेत्रोत्सव जो पळय आसा तो आज 25 तारखेर हांगा साकून सुरवात जातली आनी पयली सुवात जी पळय आसा ती मोल्लांगिनीक आनी तेजे नंतर सिद्धनगर गोठण भिंसा आनी वोडी जाले उपरांत तुगेली कुलवाडा ह्या मूळ स्थानाचेर वतली. थंय जवळ जवळ 2 ते 3 तास ती रावतली. त्याचें पयलींचीच घर आनी थंय सगळी भाविकांक ती तुगेली कौल दितली आनी ताजे नंतर 5:30 नंतर ती पालखी जी पळय आसा ती 12 छत्र्याचे मिरवणुकीन आनी प्रत्यक्ष हजारांनी लोक तुगेले ह्या सहभागी जातला मिरवणुकीक आनी ती पालखी परतून तुजे फातर्पेर येवपाचे वाटेर लागता आनी तेन्ना ती मोल्लांगिनीक परत पावता. कट्या वयल्यान ती तुगेली फातर्पिया रातची 10 वरांचेर परत आपल्या मूळ आपल्या स्थानाचेर परत पावता. कुंकळे गांवांतल्यो सत्र्यो ह्या उत्सवाच्या निमित्तान जे देवीचें दर्शन घेवपा खातीर आनी साऊथ गोवा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्तान आमच्या कार्यकर्त्यांक लोकांक मेळपाक संपर्क ह्या निमित्तान हांगा आयिल्लो. आमचो आमदार माजी आमदार राजन नाईक, हांगातले सगळे कावन्सिलर्स, बाकी सगळे वायस चेअरपर्सन दिनेश देसाय, ताच्या बरोबरचे सगळे कावन्सिलर्स हांची सगळ्यांची भेट घेवन आमकां साऊथ गोव्यातल्यान मोठे मताधिक्य कुंकळे मतदारसंघांतल्यान अपेक्षीत आसा. आमकां खात्री आसा की कुंकळे मतदारसंघ साऊथ गोवा जिखपा खातीर मोठी लीड जी आसा ही ह्या मतदारसंघांतल्यान मेळटली आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांचो जर उत्साह पळयत जाल्यार साऊथ गोवातलो सीट हो आमचो मोठ्या मार्जिनान निवडून येतलो. कारण इतल्याने बुलेटिनांगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.